काहीच करचे ना तुम्ही आम्ही काहीच करतो इलेक्ट्रिसिटीन पहिल्यावर आम्ही किती सांगला काहीच करतो फक्त उचलून उलटला आम्ही ना 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 असे केले जाते लीक झाड पडणार ही हॅज टू आन्सर ही हॅज टू आन्सर आम्ही करतोय काँग्रेस म्हणटा उमेदवारांक सरकारान मुद्दाम फेल केला. डायरेक्टरान आणि स्टाफान पेपर सोडून दाखवचो म्हण काँग्रेसीची चॅलेंज. पहिले म्हटल्यार हे सगळे पेपर रिइव्हॅल्युएशन जावंक जाय आनी रिइव्हॅल्युएशन गोवा युनिव्हर्सिटीन करपाचें. सेकंड आमी रिलॅक्सेशन मागला जे 50 पेपर 1 50 पासिंग मार्क दवरल्या आनी पेपर 2 60 दवरल्या ते आमी तांकां सांगल्या जेन्ना तुमी गोवा बोर्डाक दिता गोवा बोर्डाची पासिंग जे आसा ती 33% ती सकयल हाडात. तिसरें आमी तांकां सजेशन दिलां की ह्या भुरग्यांक परत टेस्ट दियात आनी रिलॅक्सेशन दियात आनी हे भुरगे जे आसा ते फेल जावंक शकना. खंय तरी गडबड जाल्या पेपर सेट केला तांकां जो सिलेबस दिला तो सिलेबस एज पर आमचे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचे जे कॅल्क्युलेशन लागता त्याच्या प्रमाणे ते पेपर ना तेंच्यांनी एक सिलेबस काडला आनी तो ठोकून दिला. सो अशें जावंक जायना. जी कॅल्क्युलेशनां आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक लागता तेचेरूच एग्जाम जावपाक जे कित्याक ते थंयच काम करपाचें. आनी आमकां ह्या डिपार्टमेंटान जे पोस्ट खाली आसा ते इतकी तेप खाली कित्याक हे आमचे कडेन मागला पूण तो एकूय प्रश्नाचें उत्तर दिवंक हांगा शकलो ना. आमकां हुस्को दिसता गोंयच्या ह्या बेकार लोकांचो बेकार एड्युकेटेड जे आमचे यूथ आसा तेंचो आमकां हुस्को दिसता आनी हे गव्हर्मेंट जाणीवपूर्वक हे झिरो तांकां घातल्या जावं फेल केल्या आनी हो प्रोसेस एकदम बंद. ह्या आमच्या डायरेक्टराक आमी एक चॅलेंज दिल्या की फाल्यां तूं आनी तुजे स्टाफ जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी तोच पेपर जो तांकां पेपर पयलींय पावल्लो आसा तो पेपर तेंच्यांनी फाल्यां आन्सर करपाचो आनी ते 50 आनी 60 मार्क्स घेवन दाखोवपाचे. ते तयार ना म्हणटा फाल्यां जावपाचें ना. मागीर हांवें ताका सांगलें तुमकां हांव 8 दीस दितां 8 दिसांनी तूं आनी तुजे ऑफिसर तयार जा आनी ही एग्जाम तूं पास जावन दाखय. तरी तो जाग काडिना. काँग्रेसीच्या चॅलेंजीचेर संचालक म्हणटा परीक्षा उमेदवारांक स्टाफाक न्ही. काँग्रेसीची मागणी सारकी ना. जे सल्ले दिल्यात ताचेरूय सरकारच कितें तो निर्णय घेतलो म्हूण संचालकाची जाप. एग्जाम जी आशिल्ली ती इट वॉज कंडक्टेड बाय गोवा बोर्ड अँड गोवा बोर्ड हॅज डन द एंटायर प्रोसेस राईट फ्रॉम होल्डिंग द एग्जाम टू स्क्रुटिनी ऑफ द पेपर्स अँड रिजल्ट्स वर given to us by the Goa board. But there's no question of our staff answering that exam because once you are recruited, you have initial training on how to carry on your day-to-day work, which is much different from this. This is basically an exam for a recruitment. It can't be compared to this idea of about you. Well, they have put forward their demand. We could perhaps discuss this. So if this examination is taken again, will this 8,000 candidate will be eligible to answer again? I can't say anything on that. Do they have to fill their forms again or will they? That is something I can't comment on. So Congress has demanded that you all should display the papers on the website. What is your statement? This is also something that I cannot decide. I'll have to take it up with the higher authorities. So you're going to conduct new exams for other that again we will submit a proposal to government and they will give us whatever instructions. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.